तुम्ही जेन्ना ही गजाल म्हणटात म्हाका मुद्दम एक गजाल विचारतात म्हणजे स्टायल ऑफ फंक्शनिंगाचेर ही एक गजाल म्हाका दिसता खूब जाण अप्रिशिएट करतात की तुमी हिल कटिंगाच्या आड जी एक्शन स्टार्ट केल्या ती व्हेरी प्रॉम्प्ट, व्हेरी अग्रेसिव्ह आनी व्हेरी मच नेसेसरी. आय थिंक अनडाउटेडली. जनरली कितें आसा की फाटली कांय वर्सां भितर TCP मिनिस्टरा कडच्यान असली एक्शन पळोवपाची आमकां संवय ना. सो ते अशें पळयतकीर मागीर मातसो आश्चर्याचो धक्को बसता. तुमकां कितले धक्के बसले? म्हाका धक्को कित्याक बसतलो? ना इतली एक्शन घेतात म्हणटकीर धक्के बसतात न्ही, कारण ना संवय येता ना. न्ही, प्रेशर येता, सगळे कडल्यान प्रेशर येताच. काल आमी ते बंद केले, ते कोणी तरी प्रेशर घालून ते टर्टल नेस्टिंग सायटा कडेन ते एक DCF आनी एक RFO दोगांक सस्पेंड करपाचे फायल हांवें मूव केल्या. आयज आमकां कसलेच परिस्थितीन आमी ह्या तरेचे गोश्टी आमी एक्सेप्ट करचे ना. फॉरेस्ट कन्झर्वेशनान कांय गोश्टी ऑलरेडी आउटलायन केल्ले आसा. एका कायदो बिदो लागना, खंय तरी एक नियंत्रण आसूंक जाय. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा, हिल कटींग तुमी पळयल्यार इट इज नॉट अबाउट RG's complaint. It is a genuine, it was a correct complaint. Mr. Iris Rodriguezan बी म्हाका फोन केल्लो. त्यांनी म्हाका ते गुगल मॅपिंग धाडून दिली. हांव सायटीर गेलो. सायटीर पळयल्यार हेणी सगळे कायदे बिदे दे हॅव थ्रोन इट टू द विंड एंड दे हॅव गॉन एंड डन द कटिंग द वे दे वॉन्ट. I have taken a meeting of all the deputy town planners and they will be held responsible and suspended if any hill cutting takes place in their particular area. आमकां कायदो कसो आसूंक जाय? कायदो आमी पळयता चडशे आमी कायदे आमी केल्या त्यो कायद्यो मातशे मायल्ड खंय तरी मातशें अग्रेशन बी जाय कायद्यान, नाल्यार लोक टेकन फॉर ग्रांटेड जाता. आपल्याक जाय तशें बांदता मागीर हाडटा आमकां आमचे कडेन रेग्युलरायझेशन करपाक. ह्यो गोश्टी अशें करून उपयोग ना. पण एक गजाल तुमकां जाणवल्या, तुमी चार्ज घेतकीर डिपार्टमेंटाचो, की भरगेल्लो डिपार्टमेंट आणि इवन यू हॅड टू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल. Definitely the department has got very good officers. Department has got some very fine people. कांय लोकांक 9-9 वर्सां एका पदार दवरून तांकां थंय सिजन प्लेयर केल्ले आनी सगळे अंदाधुंदी चल्लेले. सगळे गोश्टी फायल्यो म्हाजे नजरेक जेन्ना हाडल्यार कांय लोकांक दिसलें की हांव बी तसोच त्याच लोकांक घेवन हांव फुडें वयतलो. तशें जायना तें. आयज जे अंदाधुंदी जाल्यार 16 बी न्हू ते सगळे 16 बीचे जे गोंधळ घातले कांय लोकांनी तेजेर खंय ना खंय वचून फुडें म्हाका दिसता तेजेर सारके रितीन विचार करचो पडटलो ते कितें तें. आनी 16 बी म्हाका दिसता हो सेक्शनूच काडपाची गरज आसा, कारण 16 बीची गरजूच ना आमकां. आमी जे कायदे पास केले तेज्यांतल्यान आमी आमचे डिपार्टमेंट आमी चलोवंक शकता. आनी म्हाका तरी दिसता गोंयचे खंयचेय बिल्डराक तुमी विचारात की विश्वजीत राणेन तुजे कडल्यान 1 रुपया घेतला काय म्हणून. हांव काय कोणा कडल्यान पयशे घेतले ना, घेवपाचो बी ना. आनी म्हाजें धोरण व्हेरी क्लियर आहा की देवान आमकां ताकद दिल्या, मुख्यमंत्रीन म्हाजेर विश्वास दवरून कांय खातें दिल्लें आसा आनी केंद्र आमच्या नेतृत्वान म्हाका खातें दिल्लें आसा. आनी त्या खात्याचो बरो पैकी उपयोग जनतेक जावंक जाय, सामान्य मनशाक जावंक जाय. आनी म्हणूनच हांवें जे खात्याचें रिस्ट्रक्चरींग केल्लें आसा, जे रिस्ट्रक्चरींगची आनी गरज आहा, हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. 2 इम्पॉर्टंट मुद्दे. आम्ही लास्ट वीक हिल कटिंगाची डिबेट केल्ली, वेर BJP spokesperson made a statement that you are planning to move an amendment in the next session to see that ह्या हिल कटिंगाचे प्रकार बंद जावचे म्हणून. किती अमेंडमेंट करपाक ना अमेंडमेंट म्हणजे आता इन डिटेल आय एम जस्ट थिंकिंग व्हॉट इज द वे इन टू प्रिव्हेंट दिस, बिकॉज वन्स यू डू द डॅमेज वेअर इज द पर्सन गोइंग टू कम अँड रिस्टोर दॅट पर्टिक्युलर थिंग. As a result of which the department also needs to outsource its facilities to monitor in real time. हांव म्हणना की लोक घेवपाची गरज आहा, but we need an agency that can in real time monitor different parts of the state of Goa. And real time you will come to see. आयज तुमच्याकडे टेक्नॉलॉजी इतली वाढली. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्व सकयल ते सदां म्हटलेले आसा की डिजिटायझेशनाचो पूर्णपणे उपयोग करून घ्या. डिजिटायझेशन जावंक जाय. आयज ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान आसूनय काय GIS मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आसूनय तुमकां GISाच्या रियल टायमान तुमकां जर ओवरऑल तुमकां चित्र पळोवंक जाय. आयज आमी पळयता की ह्या बिल्डिंगाच्या परिसरान काम चल्लां, ह्या बिल्डिंगाच्या परिसरान कितें चल्लां, आयज कोण एनक्रोच खंय करता काय आउट ऑफ बाउंड्री वयता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी एका जाग्यार बसून एक डॅशबोर्ड तयार करपाची गरज आहा, ज्या माध्यमांतल्यान तांकां दिसून येतलें एक नॉर्थ गोवा एक सावथ गोवा, म्हणजे आमकां ऑटोमॅटिकली कळटलें. आनी आयज ह्या तरेचे डिटेल जाल्या. डिटेल तुमकां खरेंच आश्चर्य जातलें की यू कॅन कम टू नो एक्झॅक्टली वॉट इज द टायप ऑफ ग्रेडियंट यू आर लुकिंग ॲट. यू नो, सो बेसिकली यू नीड दीस टायप ऑफ सॉफ्टवेअर्स अँड यू नीड दीस टायप ऑफ पीपल टू मॉनिटर द डिपार्टमेंट. एक म्हणजे पयलींचे हांव उलोवन हांव फायदो ना, कित्याक आय एम लुकिंग एट हाऊ डज वन मूव फॉरवर्ड, हाऊ डज वन लुक एट. खरेंच उलोवन फायदो ना. ना ते हांव कसो उलोवन इन ऑल एस्पेक्ट्स ते इट्स नॉट अबाउट एस्पेक्ट, इट्स अबाउट ईच वन्स थॉट प्रोसेस. माय थॉट प्रोसेस इज लिटल डिफरंट. पयर कोणाक दिसलें की मंगलमाचे हांव कॅन्सल करचो ना म्हणून, मंगलम काय कोण तरी बिल्डर थंय आशिल्लो,
ते हांव कॅन्सल करून आमी पूर्णपणे लिवोक केला. तुमकां बी तुमी बी त्या दिसा फ्लॅश केला न्यूज की प्रुडंटार हांवें पळयल्या ती फ्लॅश जाल्या ती की मेन म्हणजे आयज तेजें परमिशन आमी रिवोक केल्लें आसा. दिवचो ना हांव परमिशन. कितें जाय ते कोर्टान वचून दी. आमी कोर्टाक आमी पुरावे घेवन आमी फोटोग्राफीक एविडन्स घेवन सगळ्याक दाखयतले की कशे कशे हे सगळ्यो गोश्टी घडल्या. पण दुसरे कडेन खंय तरी फोंड्या त्या सायडीक हिल कटींग जाल्लें, आनी खंयचे कडेन आनी हिल कटींग जाता. आनी हिल कटींग म्हणजे कशें इज ब्रेकिंग एवरी लॉ. throwing the book to the wind, sir. So there's no, what is the use of that?